ची उदरगत आणि पतन दोनूय ताच्याच हातान आसता. मनीस हो आपलो सगळ्यात बरो मित्र आणि मनीस होच आपलो सगळ्यात व्हडलो दुस्मान. जर मनाचेर ताबो आसा जाल्यार मनीस आपलोच बरो मित्र आणि जर मनाचेर ताबो ना जाल्यार मनीस आपलोच सगळ्यात व्हडलो दुस्मान. आमचे हे जिविताचे आमी कितें करप, स्वताक कशें घडोवप वा बिगडप हे सगळे आमच्याच हातान आसता. संकल्पना स्पष्टपणान मांडल्या गीतेच्या 13व्या अध्यायात. गीतेचो 13वो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागले. गीता सांगता आमची ही कूड आणि आमचे जिवीत म्हळ्यार एक शेत आणि आमी जिती आसासर शेतकार. आमी ह्या शेताचे कितें करता, तातून कसले पीक रोयता वा जमीन पडींग दवरता हे दोनूय आमच्याच हातान आसता. मनशान ह्या शेतान सद्गुणाचे पीक काडपाक जाय. आळसायेन, अति खावन व नाका आशिल्ले नकारात्मकतायेचे पीक काडून हे शेताची वाट लावपाक जायना. एका वायट मनशाचो समाजाक कसलोच उपेग आसना.